नाव सांगता सगळे पहिल्यात पयलीं आमी सगळ्या मिनिस्टरांच्या बरोबर मिटींग घेतली. ओके, ताज्या पयलीं काल हांव आनी हेल्थ मिनिस्टर आनी आमची पुराय टीम म्हणजे चीफ सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी, परत आमचे एपिडेमोलॉजिस्ट, डायरेक्टर, हेल्थ सर्विसीसची सगळी टीम हांच्यांनी मिटींग घेवन एक नवीन स्ट्रॅटजी, नवीन SOP कितें डिसायड करपाची हाजेर आमी डिसिजन काही घेतलेलें. ताज्या खातीर आमी आयज पयलीं मिनिस्टरांची मिटींग घेतली. मिनिस्टरांक सगळो विशय सांगलो की कशा पद्दतीन फुडें वयतले ते. सेकंड, आमी आमचे रुलींग MLA जे असले ह्या रुलींग MLAच्या बरोबर मिटींग घेतली आनी तांकां त्या पद्दतीन कशें फुडें वयतले ते सांगलें. तिसरी गजाल, आमी अपोजिशन MLA जे 10 जाण आसले त्या 10 जाणांक आपयले. तांच्या कडेन डिस्कस करून आमी फुडें कशा पद्दतीची स्ट्रॅटजी म्हणजे एट प्रेझेंट जे पेशंट आसात ते आनी भायले SOP हाजेर घेतली. आनी चवथी मिटींग आत्तां आमी सगळ्या पेपर, TV चॅनल्स ह्या सगळ्या एडिटरांक आपयल्ले आनी तांच्या बरोबर एट प्रेझेंट म्हणजे राज्यान कोवीड मॅनेजमेंट कशा पद्दतीन चल्ला आनी आमी फुडली स्ट्रॅटजी आमची कितें आसा हाजेर डिस्कशन केलें. हांव तुमकां थोडक्यात फक्त आमची कोवीड मॅनेजमेंट कितें आनी फुडली स्थिती कितें हेजेर सांगता, जे 10 तारखेच्यान इम्प्लिमेंट जातलें. एक्चुली आमी 9 तारखेच्यान म्हणटाले, बट आज लेट जाल्ल्या कारणान तेजें इम्प्लिमेंटेशन आमी 10 तारखेच्यान सुरू करतले. कोवीड मॅनेजमेंटाच्या बाबतींत सांगता आसतना आमच्यो आतांच्यो ज्यो 300 आनी प्लस केसीस आसा ह्यो जर पळयत जाल्यार ह्यो सगळ्यो मंगूर हिलावयल्यो केसीस आसा एका कंटेनमेंट झोनांतल्यो. फक्त मंगूर हिल सोडून 22 केसी, एप्रॉक्सिमेटली 22 ते 25 केसी ह्यो भायल्यो आसा. आनी ताज्या बरोबरूच रिकवर जाल्ले पेशंट हांचोय नंबर खूब मोठो आसा. पयलीं 45 केसीस आशिल्ल्यो, तितूंतले फक्त 22 केसीस उरल्या, बाकीचे सगळे रिकवर जावन घरा गेले, पॉझिटिव्ह जावन घरा गेले. मंगूर हिलांतल्यो ज्यो आतां कोवीड हॉस्पिटलांत 220 केसीस आसा, आमी जर पळयत जाल्यार ताका खरी ट्रिटमेंटाची केसीस म्हणल्या पेक्षा खरें ट्रिटमेंट, खरे पेशंट हे फक्त 19 जाण आसा जेका खऱ्या ट्रिटमेंटाची गरज आसा. उरलेले जे आसा पळय 209 जाण तांकां कसल्याच ट्रिटमेंटाची गरज ना, तांकां फक्त कोवीड हॉस्पिटलांत तांकां आयसोलेशनांत एडमीट केल्या. दुसरें, आमी कोवीड केअर सेंटर आमच्या शिरोडा PHC हांगासर सुरू केला. थंयसर आमी असिम्टोमॅटीक पेशंट आसा हे कोवीड केअर सेंटरान वयतले. शिरोड्याच्या लोकांनी भियोन वयचें न्ही, कारण आमी जरी थंय कोवीड केअर टेम्पररी सुरू केला. थंयसरले प्रायमरी हेल्थ सेंटर आमी आमच्या आयुर्वेदीक मेडिकल कॉलेज आसा तितून इन्क्लुडींग कॅज्युअलिटी म्हणजे कॅज्युअलिटी सर्विसीस सुद्दां जी आसा पळय न्ही ही त्या आमी आयुर्वेदीक कॉलेजीन सुरू केल्या. थंयसर ते सगळे जाण उरतले. रिगार्डींग आमकां पयलीं आतां आमकां हे जे आसा मंगूर हिल ताका कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर केल्या उपरांत 1200 टेस्टी आतां पर्यंत केल्या. आमी थंय प्रायोरिटायज टेस्टींग करपाचें सुरू केलां. इतक्याच खातीर अबाव 65 आनी बिलो 5 इयर्स भुरग्यांक आनी जाणटेल्यांक पयलीं टेस्ट करतले आनी जे पॉझिटिव्ह मेळ्ळे आसत जाल्यार तांकां कोवीड केअर सेंटरान शिफ्ट करतले. जेका ट्रिटमेंटाची गरज आसा ताका कोवीड हॉस्पिटलांत व्हरतले आनी उरलेल्यांच्यो टेस्टी स्टेप बाय स्टेप करतले. दीस इज रिगार्डींग द कोवीड मॅनेजमेंट ऑफ द मंगूर. आनी बाकीचे गोंयभर आमचे 6 ते 7 जाण सुमार हेल्थ वर्कर जे हेल्थान कामाक आसा, ओके, जे ते म्हणजे थंयसरले हेका ते पॉझिटिव्ह आयल्या. जरी ते पॉझिटिव्ह आयले आसत जाल्यार त्यांच्या घरच्यांची आमी काळजी घेतला, त्यांचें टेस्टींग केलां, त्यांच्या आजूबाजूच्या टेस्टींग केलां आनी तांकां कोवीड केअर सेंटरान दवरला. तितकी सगळी आमी काळजी घेतलेली आसा. दीस इज रिगार्डींग, पण कोणीच भियोन वयचें न्ही. गोंयांत आयज पर्यंत एकूय डेथ केस जावंक ना, ती जावची न्ही. पूण आमचो हेल्थ मिनिस्टर, हांव, सगळे जाण आमी प्रयत्न करता की पुराय रितीन सगळ्या लोकांची आमकां काळजी घेवपाक जाय, म्हणून आमी ही सगळी काळजी घेता. उरलो विशय दुसरो की नवीन SOP. आतां पर्यंत आमचो बॅकलॉग केसीसचो वाडपाक लागलो, म्हणून नवीन आमकां स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर जो गोंयांत येता, कारण रेल्वे सुरू जाल्या, ट्रेन सुरू जाल्या आनी प्लेन सुरू जाल्या आनी बाय रोड हे येवपाच्या लोकांची संख्या खूब मोठ्या प्रमाणात वाडल्या आनी ताकाच लागून आमी एक नवीन SOP जो आसा, कारण टेस्टींग बॅकलॉग हो वाडपाक लागलेलो आनी तो वाडटा आसतना 2-2.5 हजार लोकांच्यो टेस्टी उरलेल्यो. आमी थ्रोट स्वॅप काडून जरी घरा धाडलो जाल्यार 3 दीस तो लोकांच्या मदीं भोंवतालो, म्हटल्या उपरांत त्या कोरोना लोकां कडेन वचपाचे चान्सीस आशिल्ले. म्हणून आमी थोडोसो बदल केला आनी आतां सगळ्या लोकांची काळजी घेवन आमी म्हटलां की पयलो जो बाय रोड, बाय ट्रेन किंवा बाय प्लेन कोण येतलो, हेका सगळ्यात पयलीं एक ऑप्शन की तेणी डायरेक्टली 14 दिसाचो आपल्या हाताचे स्टॅम्प घेवन होम क्वॉरंटायन वचप. आनी आमी त्या वाड्यावयलो पंच, सरपंच, कावन्सिलर आनी आमचो सेक्रेटरी ऑफ पंचायत किंवा CO ऑफ दॅट म्युनिसिपालिटी ही वील बी द रिस्पॉन्सिबल. ताज्या फॅमिली सहीत ताका 14 दीस क्वॉरंटायन रावचें पडटलें. आनी दोज हू आर नॉट रेडी ही कॅन गो फॉर द पेड क्वॉरंटायन ऑफ द 14 डेज. अशा पद्दतीन तुजो प्रोटोकॉल आसतलो. दुसरो जो म्हटला, जेका कोणाक पेड क्वॉरंटायनाक वचपाचो ना, थोड्या दिसां खातीर येयला, त्यांनी आपली टेस्ट करून घेवची बाय पेईंग 2000 रुपीज आनी त्यांनी इन्स्टिट्युशनल क्वॉरंटायनान वयचो. जो पर्यंत तेजो रिजल्ट मेळना तो पर्यंत त्यांनी इन्स्टिट्युशनल क्वॉरंटायनान रावचो. पेड म्हणजे 2 दीस रावलो जाल्यार 2 दीस त्यांनी पेड वयचो. ताज्या उपरांत नेगेटिव्ह येयल्या उपरांत भायर वयचो, जेणे करून गोंयांत
कोणी चुकून सुद्धा एखादो मनीस जो गोंयान येता तो गोंयच्या लोकां मदीं मिसळचो न्ही, हाज्या खातीर हो नवीन एसओपी काडला. हाजो अर्थ आमी टेस्टींग कमी केलें न्ही, दिसाक 1,500 ते 2,000 टेस्टींग आयजूय जातलें. आमकां कम्युनिटीन खंय खंय आमी डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीसच्या वतीन म्हणजे सुरू केल्लें आसा की तांकां कम्युनिटीन जे जे सिमटम्स दाखयतात तांकां सगळ्यांक टेस्ट करपाचें आमी सुरू केलां. अशा पद्दतीचो नवीन एसओपी आमी 10 तारखेच्यान सुरू करतले. सर तुम्ही म्हटलं बॉर्डरीचेर चेकिंग जातलें, हांव तुका तेंच सांगता. बॉर्डरीचेर जेका चेकिंग करपाचें ना तेणी 14 दीस क्वॉरंटायन वयचो पडटलो. जेका चेकिंग करपाक जाय तेणी पेड करून चेकिंग टेस्ट करपाची ना, तेका टेस्ट करपाचें तेणी टेस्ट करपाची, बट रिजल्ट येयसर घरा वचपाचो ना. पयलीं घरा वयतालो, आतां तेणी पेड इंस्टिट्युशनल क्वॉरंटायनान रावपाचो 2 दीस रिपोर्ट येयसर. रिपोर्ट येवपाक लेट जाला आसत जाल्यार तो पर्यंत पेड क्वॉरंटायन रावपाचो 2 दीस. 19 तुम्ही म्हटलं एक्चुअल नंबर 19 आसा कोविडाच्यो कशें सांगता, कोरोना व्हायरस आनी कोविड-19 हे दुयेंस, त्या खातीर जेका ट्रिटमेंट घेवची पडटा. म्हणजे कोरोना जालो म्हणजे तो पेशंट न्हू, तो कोरोना पॉझिटिव्ह मनीस जेका जेन्ना सिमटम्स जाले, खोकली येवपाक लागली, थंडी जाली, जोर येयलो, तो कोविड-19 म्हणजे तो पेशंट जालो. तेका ट्रिटमेंट घेवची पडटा. तेका मागीर पॅरासिटामॉल दी, एंटीबायोटीक दी, हें सगळें करचें पडटा हें त्या पेशंटाक. सेकंड अशी ऑपोजिशन मिळलेली आणि तुमकडे ते फ्री क्वारंटाईन मागताना तांच्यांनी फ्री क्वॉरंटायन तेंच्यांनी जो प्रोटोकॉल बाकीच्या पद्दतीन फॉलो करतात तसोच तो करचो हें म्हटलां. ताज्या बद्दल आमी विचार करता म्हणून तांकां सांगलां. परत त्यांच्या घराचेर लक्ष दवरपाक आमी पंच, सरपंच, सेक्रेटरी हेका जो आसा रिस्पॉन्सिबल दवरताले तेणी तेंचेर लक्ष दवरपाचें. दिसता सर सरपंच पंच ऑफकोर्स दवरताले मरे. गांवांत आतां येद्या मोठ्या प्रमाणात रेजिस्टंट आहा म्हटल्या उपरांत तेंच्यांनी सगळे लेटर दिला आनी म्हाका पॉयंट्स बीन घालून दिला. सगळे तेजेर डिस्कशनूय जालें. तेंच्या वांगडा 2 वरां डिस्कशन जालें. जाल्यार 2 मिनटान सोंपयता. न्यू एसओपी की बात कहते वक्त मैं इतना ही कहूँगा सिर्फ, क्योंकि आज से हमने जो हमारे मंगूर हिल पे जितने सारे पेशेंट हैं वो मंगूर हिल क्वारंटाइन किया है. हमने छोटा सा टेस्टिंग प्रायोरिटाइज किया. अभी सभी के टेस्टिंग हम करने वाले हैं. न्यू एसओपी के बारे में 10 तारीख से हम स्टार्ट कर रहे हैं. जो लोग गोवा में आना चाहता है उसके लिए पहला ऑप्शन है 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन जाए. उनको होम क्वारंटाइन नहीं जाना चाहिए तो उन्होंने टेस्ट करने का पेड टेस्टिंग, अदरवाइज जब तक रिजल्ट आता है तब तक उन्होंने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में, पेड इंस्टीट्यूशनल में क्वारंटाइन में रहना है. यही एसओपी रहेगा आगे के लिए. सर और ये कुछ चेंजेस कुछ हुआ सर मंदिर में, चर्चेस? जिसको बंद रखना है वो बंद रखें, ऐसा कुछ नहीं. अकॉर्डिंग टू द एमएचए गाइडलाइन हमने कहा था कि ओपन रखना है, बट विलिंगली बहुत लोग बंद रखते हैं. अच्छी बात. सर आज मेजर कुछ डिस्कशन हुआ कि आज सभी के साथ, हमारे मिनिस्टर के साथ डिस्कशन हुआ, हमारे रूलिंग एमएलए के साथ हुआ, अपोजिशन एमएलए के साथ हुआ, बाद में एडिटर के साथ मीटिंग हुआ कि जो अवेयरनेस क्रिएट करना था, एजुकेशन क्रिएट करना था कोरोना वायरस एंड कोविड-19 इसके बारे में, जो केसेस बढ़ रहे हैं इसके बारे में लोगों को मालूम करने के लिए हमने आज कंटिन्यूसली सभी के साथ मीटिंग की और सभी को बता दिया. अभी तक कुछ नहीं, मैं कुछ बात नहीं कर सकता इसी के ऊपर. हे पळय हांव तुका परत सांगता, आमी काही प्रमाणात इकॉनॉमिकल एक्टिविटी जी सुरू केल्ली आसा ती काही बाकीचो सगळो इंटरेस्ट पण सुरू केला. आतां हांव आयज दीसभर मिटिंगूच घेयता म्हणटा म्हाका रिस्पॉन्स खबर ना, सांजचो कळटलो. थँक्यू.